डबल न्युमोनिया समस्या वरवीं अस्वस्थ जाल्लो आमचो पापा फ्रांसीस प्रस्तुत रोमांतल्या जेमेली आस्पत्रेंत विशेष चिकित्सेर आसा आनी वैजांच्या खळमीतनातल्या प्रयत्नाद्वारे आनी देवाच्या वर्त्या आदारान ताची भलायकी आता स्थिर जावन आसा म्हूण वातिकान अधिकृत खबरेमुळान कळीत केल्या। फाटल्या 6 दिसांतावन आस्पत्रेंत चिकित्सा घेवन आसच्या पापाची भलायकी संकीर्ण जाल्ल्यान 19 तारीखेर जराल संदर्शनाक अवकाश नातलो, पूण इटलीची प्रधानी जॉर्जिया मेलनी पापाची वैयक्तीक भेट तिणें केली आनी ताचे भलायके विशीं हुस्को उच्चारलो। साधारण 20 मिनिटांभर पापा संगी आसून पापाच्या भलायकी बरी जावन येवचे विशीं तिणें माहेत दिल्या आनी बेगीनच पापा बऱ्या भलायकेंत आपल्या मिसावांत मग्न जावन दी म्हणून बरें मागला। ह्या घडये माध्यमांत एक विशेष खबर पळोवंक आनी वाचूंक मेळटा। पापाक चिकित्सा दिवच्या जेमेली आस्पत्रे वयर एक पावसा दोणू उदेले आनी ही खबर आनी ती तस्वीर माध्यमांत व्हायरल जाल्या आनी आमचो पापा बेगीनच बरो जावन सुडसुडीत भलायकेन आसतलो म्हणली खुणा जावन हे पावसा दोणू ह्या रेनबो दिसला म्हूण सबारांची अभिप्राय जावन आसा। ह्या घडये पापाच्या भलायके विशीं विविध माध्यमांद्वारे सताक पयस जाल्ल्यो नीज न्हय आशिल्ल्यो खबरो प्रसार जावन आसात आनी लोक त्या विशीं कितेंच विश्लेशण करिनासता शेअर करन आसात। ह्या विशीं वातिकनान संपूर्ण इन्कार केला आनी असल्या खबरांक महत्व दिवंक नजो म्हूण जागयला। संवसारभर सर्व भावार्थी आनी अभिमानी पापा खातीर निरंतर मागून आसात आनी बेगीनच पापा बऱ्या भलायकेंत आस्पत्रेंतावन पाटी येवन दी म्हूण आशेवन आसात। परत दिव्यवाणी कुटुंबाक पापा खातीर मागोवंक आमी उलो दिता। आमचो मोगाळ पापा फ्रांसीस बऱ्या भलायकीन सुडसुडीत जावं।